नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। काजरवाडा बेतोड्यात सापडली पुरिल्ल्या अवस्थेत थळाव्याची कूड। खून करून ही कूड पुरल्या असो दुबाव फोंडा पुलीस करतात फुडलो तपास। मोरजे हॉटेलान महाराष्ट्र साताराचे बायलेचेर अनवळखी मनशान केली बळजबरी। गुन्यांव नोंद, फुडलो तपास सुरू। रस्तो अपघात उणे करपा खातीर उबारल्यात पावलां। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। अंजुण पुलिशेन आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेटाचो केलो पर्दाफाश। 2 विदेशी नागरिकां सयत 4 जाणां आड नोंदयलो गुन्यांव। बेरेस्तारा कोलवाच्या ग्रामसभेत पे पार्किंगाक थळाव्यांचो खर विरोध। पे पार्किंग नाका म्हूण ग्रामसभेत थाराव। सरकारान निर्णय घेवचो फाटीं, थळाव्या सयत पंचायतीची मागणी। किशोरवयीन भुरग्यां मदीं वाडलो सोशल मिडियाचो वापर। 93% किशोरवयीन भुरगीं यूट्यूब वापरतात। दिसाक 9 वरां इंटरनेटाचेर। प्यू रिसर्च सेंटराचो अहवाल। आता खबरो विस्तारांत। काजरवाडा बेतोड्या बेरेस्तारा राती रस्त्या कुशीक मातयेन पुरोवन दवरल्या अवस्थेत थळाव्याची कूड सापडली। खून करून ही कूड मातयेन पुरयल्या असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला। फोंडा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। बेरेस्तारा राती काजरवाडा बेतोड्या रस्त्या कुशीक पुरिल्ल्या अवस्थेत थळाव्याची कूड सापडली। हाचो कोणे तरी खून करून रस्त्या कुशीच्या फोंडकुलांत कूड पुरोवन दवरला असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला। काजरवाडा बेतोडेचो रविदास गावडे फाटले 2 दीस बेपत्ता आशिल्लो आनी ताचो सोदवाव चालू आशिल्लो। बेतोडा जंक्शनार आशिल्ल्या दुकानांतल्या सीसीटीव्ही कॅमेराच्या आदारान काजरवाडा मार्गान वतना थळाव्यांक तो दिसलो। उपरांत त्याच मार्गान तांच्यांनी सोदवाव सुरू केलो। पयलीं रस्त्या कुशीक ताचे चप्पल सापडले आनी उपरांत रस्त्या कुशीच्या फोंडकुलांत पुरोवन दवरिल्ली कूड मेळ्ळी। ह्या घडणुके उपरांत थळाव्यांनी रस्तोय आडायलो। जाल्यार रस्त्यार जे म्हालाचे ट्रक पार्क करून दवरतात तांकां काडचे अशी कागाळ थळाव्यांनी खूबदां केल्ली, पूण कोणेच हाचेर लक्ष दिलें ना अशें थळावे सांगतात। आता ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास फोंडा पुलीस करतात। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। विठ्ठलदास मोरजे एका हॉटेलांत रावपी साताराच्या बायलेचेर लैंगीक अत्याचार जावपाची दुर्दैवी घडणूक घडल्या। मध्यान राती बायलेच्या रुमांत वचून एका अनवळखी मनशान बायलेचेर बळजबरी करून थंयच्यान पळ काडलो। पीडित बायलेन अशा प्रकारची कागाळ पेडणे पुलिशेन नोंद केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। जिवाचो गोवा करपाक आयिल्ल्या एका सातारा महाराष्ट्र हांगासरल्या 29 वर्षीय महिलेचेर विठ्ठलदासवाडा मोरजी दर्या देगेल्या एका रेस्टॉरंटाचेर पयल्या मजल्याचेर रेप करपाची घडणूक घडल्या। त्या विशयी पीडित महिलेन पेडणे पोलिसांकडे कागाळ दिल्या। ज्या वाठारांत एका हॉटेलात ही महिला रावताली त्या पयल्या मजल्याचेर 14 तारखेक रातच्या 2 उपरांत एक अज्ञात दादलो मनीस ताच्या खोलीत प्रवेश केलो आणि ताचेर लैंगिक अत्याचार करपाचो यत्न केलो। त्या बायल मनशेन तेका धरपाचो यत्न केलो, पूण तो काळोखाचो फायदो घेत पळून गेला। पेडणे पोलिसांकडे कागाळ दिल्या उपरांत पेडणे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे आणि संशयिताच्या विरोधात कागाळ नोंद केल्या। फुडलो तपास तेच करीत आसा।
रस्ते अपघात उणे करपा खातीर गरजेच्यो उपाय येवजण करपाक सुरवात केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. रस्ते अपघाता विशीं भौशीक बांदकाम आनी येरादारी खात्या कडेन सविस्तर चर्चा केल्या. तशेंच दोनूय खात्यां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. टास्क फोर्स केला पळय न्ही ताजें इम्प्लिमेंटेशन सुरवात आसा. हाजो अर्थ आमी एक्ट जायना अशें न्ही, म्हणजे इंटरनल मिटींग सगळ्यो सुरू आसा. 100% जितकी आतां ट्राफीक आनी आरटीओ PWD सजेशन्स दिल्या पळय न्ही ती फुडल्या 2 म्हयन्या भितर सगळीं सजेशन्स आमी कंप्लीट जातली. वेगवेगळे कडेन ते खंयसर बॅरिकेटींग, खंयसर स्पीड ब्रेकर, खंयसर सिग्नल हें घालीत आसा. ऑलमोस्ट ताजो टेंडरींग हें तें कंप्लीट जाला. टार्गेट पयरूच 2 दिसाच्या पयलीं रिव्यू मिटींग जाता. तर एक 2 म्हयन्याचो टार्गेट जाता. 2 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता कंप्लीट जातलें. बाकीचे आतां ट्राफिकान जे आसा पळय न्ही, जे आमचो SP ट्राफीक नवीन आसा तेणी वेगवेगळ्या पद्दतीन ताजेर एक्ट जावपाकूय सुरवात केला. वेगवेगळ्यो गजाली आसा, तुका डिटेलान केन्ना तरी परत एकदा उलयता. सगळे कडेन ट्राफीक प्लॅन आमचो रेडी आसा आनी ट्राफीक प्लॅन ताजेर इम्प्लिमेंटेशन वेवस्थीत. अंजुण पुलिशेन आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. हे घडणुकेन पुलिशेन 2 विदेशी नागरिकां सयत 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. तशेंच सेक्स रॅकेटान घुसपल्ल्या 2 विदेशी चलयांची सुटका केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. अंजुणा पुलिसांनी आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेटीचो पर्दाफाश केल्लो आसा. या घडणुकेत पुलिसांनी 2 विदेशी नागरिकांसह 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद केल्लो आसा. तशेंच ह्या सेक्स रॅकेटान घुसपिल्ल्या 2 विदेशी चलयांची सुटकाय केल्ली आसा. फुडलो तपास खोलायेन चालू आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. कोलवाची ग्रामसभा बेरेस्तारा बरीच तापली. कोलवा दर्यावेळेर पे पार्किंग नाका म्हूण थळाव्यांचो खर विरोध. बेरेस्तारा ह्या विशेष ग्रामसभेंत एकमतान कोलवाच्या थळाव्यांनी पे पार्किंग नाका म्हूण थाराव घेतला. तशेंच सरकारान हो निर्णय फाटीं घेवचो म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. कोलवा पे पार्किंग नाका म्हण थळाव्यांनी विरोध केला. कोरोना महामारी उपरांत दर्यावेळेवयलो वेवसाय लुकसाणांत गेला. आतां हे पे पार्किंग केल्यार वेवसाय आनीकय लुकसाणांत वतलो. पूण थळाव्यांक भोंवपाक लेगीत मेकळी आसची ना. हो पे पार्किंग नाका म्हण बेरेस्ताराच्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी थाराव घेतला. Many factors, in my opinion. Most of all, आनी सकाळ फुडें लोक थिंगा बोका वयताय. सकाळ बोका वयताय तेन्ना तुमी पार्किंग करताय. आमगे फिशरमॅन आहाय ते सकाळ फुडें बाबा ते कोण रापड उडोयताय तें हें करतले. So you cannot charge for them. At the same time, yes, we want some law and order, proper, okay, charges correct. But let us sit and talk. Simply you cannot say, okay, inga parking kore, in ko na no. Okay? We just oppose it and we don't want this pay parking in Kolva. आणि आता हे पार्किंगाचे जाल्यार पोलिसांचे आमकां लोकल्स आहाय तांकां जायते त्रास जातले. तितून व्हेरीफाय करूंक जावपाना कोण लोकल कोण टुरिस्ट. हेज बद्दल गव्हर्नमेंटान आमकां पार्किंग नाका ते एरिया. कित्याक आतां ऑलरेडी बिझनसूय काबार जाला आनी म्हाका दिसना ती आनी कितें प्रोग्रेस जातलें म्हणून. मनीस मोत्री मेडिसिन कांय फायदो ना. आतां मेल्ल्या भाशेन ते बिचेचेर जे येताय आमी लोकल, हांव लोकल आनी हांव ते एरिया जाणा कितें जाता जायना तें. कोणाक एक्यूज गव्हर्नमेंटा लोकला पंचायत बोर्ड एक्यूज करून फायद ना. जाणेकल्याचें आदारण आसा. जाणेकल्यान सॉल्व करपा जाय तें. कोणाक उकलेन करून फायद ना. पंचायत हें कोता, गव्हर्नमेंट हें कोता म्हूण. आमी गोंय आमगे गोरवा बिची कितू लोक रावता. पब्लीक कितू आमी पब्लीक आहा कितलो सांग. तुम्ही सगळ्यांनी एफर्ट्स घालपा जाय. गव्हर्नमेंटान ना पंचायती ब्लेम करूं नाका. जात जाल्यार एकूय मागणे हे पे पार्किंग नाका. कित्याक आमकां लोकल्स सारके त्रास जाले. सद्या बिझनस पडलो. हे कोवीड येयल्ल्यासून लोक त्रासान पडलो. अजून गरीब लोक त्रासान पडलो. आनी म्हाका दिसना हेजे आमकां कितें जाता तें कोणाचें सांगोवपूय जायना. सो गव्हर्नमेंटाक हांव रिक्वेस्ट करता जात जाल्यार आमकां मातशें रिलीफ दी. तुम ट्रॅफिक सायड आहा, यू हॅव टू मॅनेज द पार्किंग. थिंग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हाडल्या पार्किंग आहा. थिंग सगळें स्क्रॅप मारलो आहा. यू हॅव टू क्लीन अप दॅट. 2.1 स्टेटमेंट हे बीजेपी डबल इंजिन गव्हर्नमेंट सदांच आमकां लोकल्सांक गोंयकारांक रस्त्याचेर हाडटा. फेरी हायक्स जाले मागीर ते पोतून बॅक ऑफ करता आनी केसो कितें करता. DCP अमेंडमेंट हाडटा मागीर बॅक ऑफ करता. सो इन वन स्टेटमेंट एज अ विलेजर वी ओपोज दीस पे पार्किंग आनी आमकां हे पे पार्किंग नाका फॉर द
people and for the locals of this village. कोलवा दर्यावेळेर थळाव्या सयत पंचायतीचोय पे पार्किंगाक विरोध आसा. थळावे ह्या कोलवा दर्यावेळेर व्यवसाय करतात. सद्दां ह्या सुवातेर यो वच करतात. हो पे पार्किंग केलो जाल्यार थळाव्यांक हाचो त्रास जातलो. सरकारान हाचेर उपाय काडून हो पे पार्किंग कोलवा हाडचो न्ही अशें सरपंच सांगता. आज गव्हर्मेंटान हिंगा आमगे बिचीचेर पे पार्किंग करपाक केलो. बीच आमी ल्हान बोर्डिंगा जाले हे बिचीचेर आनी एक फ्रिडम आसलोलें आमगे बिचीर. आतां लोकल्सांनी पॉयंट रेज केला बिझनसा लागून. आतां कोविडाकूय लागून सगळें बिझनस डावन गेलो आहा आनी लोकांक बिझनस ना आनी पे पार्किंग केलें जाल्यार कोण ट्युरिस्ट येता वो जावं आमगे लोकल्स जे बिझनस चलयताय शेकांचे जावं रांपोणकार आहाय आपणे बायक घेवन वयताय बिचीचेर तांकां पसून आतां लागू जालें सगळ्यांकूच. जावं आमगे सरावंडींग विलेजीस आहाय बेतालबाती आहा बेनावलेम आहा वार्का सगळे आतां लोकूय आतां आमचे लोकल्स गोंयचे हे बिचीचेर येतले जाल्यार ते पसून आतां हाट सोंपले येवपाक. कितें पार्किंगाक कोण खुशारी कोता काय मू ओदी बार आमल्या बिचीचेर गेल्या मू एक दुसरे बिचीचेर वचपाक लोकां अशी उमेद आनी हे पे पार्किंग जालें जाल्यार मागीर सगळ्यांकूच प्रॉब्लम जातले. बिझनसा हाचेरूय प्रॉब्लम जातले लोकल्सांक. सो हांव मागोता गव्हर्मेंटा कडेन हे लोकांचो आवाज आयकून घेवचो आमच्या सीएमान आमगे ट्युरिझम मिनिस्टरान आनी हो रिक्वेस्ट जावं सेंट्रलाक वयलो जाल्यार सेंट्रलाकूय आमगे हो रिक्वेस्ट लोकांचो ताळो पावयचो आनी कितें बरें डिसिजन हे कोले गांवांत घेवचें म्हजे मागणी. कोलवा पे पार्किंगाची नोटीस काडटा तेन्ना थळाव्या आमदाराक कित्याक विश्वासांत घेतलो ना असो प्रश्न बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगास हाणें उपरासला. फुडल्या सप्तकाक पे पार्किंगा संदर्भात मुख्यमंत्र्याकडे उलयतलो अशें वेन्झीन सांगलें. So I think पयली सुवातेर हम बीच कोस्टल बेल्ट MLAs हो टॉपिक हम असेंब्लीन उलयलो आहे. What is the point in being a coastal belt MLA if we are not taken into consideration? कसले नोटिफिकेशन काढ पयले जावं कितें जावं कोस्टलाचो रेव्हेन्यू हुंयसर येता. रेव्हेन्यू हे विलेजींतसून येता न्ही जाल्यार आमगे पयली एक कितें जाल्यार विचारपाक जाय न्हू आमकडे that you all are planning to do this. Or सरकाराक चोवपाक गेलो जाल्यार always they come out with something, then people have to oppose, then they will take back or they will not take back. Either they will bulldoze people's opinion. So we have strongly opposed in this Gram Sabha. Being a weekday, the Gram Sabha members who had turned out have totally opposed with unanimous decision that they do not want this paid parking because we would request this government that take back this notification and our demand we will go next week. We will go to meet the Chief Minister. आज Thursday, Raj Maksada Panchayat will come out with the letters for each bunch member. So they get Thursday, half day meta, Friday, Saturday, Sunday. In this matter. So Monday morning, all the letters with the signatures from all the 9 wards. Astolio, they are resolution attached करते. I'll try to take up an appointment with the Chief Minister next week. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. किशोरवयीन भुरग्यां मदीं सोशल मिडियाचो वापर वाडिल्ल्याचें एका अहवालांतल्यान स्पश्ट जालां. 93% किशोरवयीन भुरगीं यूट्यूब वापरतात. दिसाक 9 वरां इंटरनेटाचेर वेळ घालयतात. सोशल मिडियाचो तरणाट्यांच्या मानसीक भलायकेचेर जावपी वायट परिणामांचो हुस्को वाडत आसा. किशोरवयीन भुरगीं सगळ्या मुखेल प्लॅटफॉर्मांचो व्हड प्रमाणांत वापर करतात. न्यू रिसर्च सेंटरान 13 ते 17 वर्सां पिरायेच्या 1453 किशोरवयीन भुरग्यांच्या केल्ल्या अभ्यासांत 93% किशोरवयीन भुरगीं यूट्यूब वापरतात अशें दिसून आयलां. ते भायर 63% किशोरवयीन भुरगीं टिकटॉक, 60% स्नॅपचॅट आनी 59% इंस्टाग्राम वापरतात. सगळ्यांत व्हडलो उणाव फेसबूक प्लॅटफॉर्मान जाला. फेसबुकाचो वापर 2014 ते 15 वर्सां 71% आशिल्लो तो अंदू 33% जाला. चले परस चलयो टिकटॉक आनी स्नॅपचॅटाचेर चड सक्रिय आसतात. यूट्यूब, इंस्टाग्राम आनी फेसबूक चले आनी चलयो सारकेच वापरतात. 13 ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां परस 15 ते 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांनी जायते प्लॅटफॉर्म वापरपाची चड शक्यताय आसता. ह्या 5 प्लॅटफॉर्मांतल्या एका प्लॅटफॉर्माचेर 1/3 किशोरवयीन सातत्यान सक्रिय आसतात. तशेंच किशोरवयीन भुरगीं सोशल मिडियाचो वापर करिनासतना कितलो वेळ ऑनलायन आसतात हेंय पळयतात.
पळयले. तातूंत अर्द्या किशोर भयणांनी सांगले की ते दिसाक 9 वरां इंटरनेट वापरतात. 2014 ते 15 वर्सांच्या अभ्यासा परस हे दुपेट आसा. डिजिटल उपकरणांतूय वाड जाल्या. 95% किशोर वयीन भुरगीं स्मार्टफोन्स वापरतात. 90% लॅपटॉप वा संगणक वापरतात. 83% गेमिंग कन्सोल वापरतात आनी 65% टॅबलेट्स वापरतात. सोशल मिडियाचो चड वापर केल्यार किशोर वयीन भुरग्यांक मानसीक समस्या निर्माण जावंक शकतात. म्हणून जाता तितले सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्साचो वापर टाळचो. मोबायल पळोवचे परस भायर खेळात, पुस्तकां वाचात, मानसीक आरोग्य बरें दवरात. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना अंजुनकर. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हाणें मोरजे खिंड गार्डनाचें सोबितीकरण केल्लें. ह्या गार्डना कुशीकूच एक दोंगर आसा. ह्या दोंगरार मोरजाई देवीचें स्थळ आशिल्लें. पूण कोण तरी येवन मोरजे खिंड गार्डना कुशीक होर्डिंग लावन दोंगराची सोबीतकाय नश्ट करपाक उठल्यात. हो जागो पर्यटन खात्या अंतर्गत येना. हो जागो हांव कोणाकूच दिवचो ना अशें मोरजाई देवस्थान समितीचो अध्यक्ष सतीश शेटगांवकर हांणी सांगलें. ते नदरेक येयल्लो तो म्हाकाय खबर ना पयलीं कोण लायता असो तो फलक लावपाक आमच्या मोरजेच्या त्या दोंगराची ब्युटी सारकी वयता आनी आमचो मेन मोरजेचो एंट्रन्स आसा. आनी सरकारान खरोच हो आमचो मोरजीम खिंड जो प्रोजेक्ट केल्लो आसा टुरिजमाच्या बाबतीन खरोच बरो आसा. आनी हे आपल्या स्वार्थाक कोण तरी तो बोर्ड लायता आनी तेची एडवर्टायज करता आनी तो आपूण काय तरी इनकम करूंक सोदता तो म्हाका कळना. पण आमकां मोरजेच्या हितून मोरजेचो नागरीक आमी आतां हे देवस्थानचो बदली अध्यक्ष आसा आनी त्या प्रॉपर्टीन आमी ते दोंगर असो आसा तो आमी टुरिजमाक दिवना आसा. डेव्हलप जरी केला तरी आमी तो दोंगर आमी दिवना आनी तेचो मेन लूक आसा आमचो मेन एंट्रन्स आसा तो ते हेचो लूक आमचो वयता. आनी तो म्हाका तर खंयच्या परिस्थितीन म्हाका वैयक्तीक हेतून तो कसोच दिवपाचो ना. ते म्हाका दिसता शिवाजीचो पुतळो घालपाचो आसा आनी तो शिवाजीच्या पुतळ्याक मेन सांगपाची म्हणजे जागा ती परफेक्ट आसा. आयज आमी खिंड मोरजी ह्या गार्डनाच्या कुशीत आसा आनी त्याच मुखेल वाठारात आपली जी ग्राम देवता श्रीदेवी मोरजाई देवी असली तिचे जे स्थळ मुखेल स्थळ ह्याच वाठारात असले आणि त्या उपरांत देऊळ बांधल्या उपरांत तिका स्थलांतरीत केली आणि हांगर एक भव्य अशी टेकडी आसा आमी तेका डोंगर म्हणटा. श्रीदेवी मोरजाई देवीचो मुखेल स्थळ हे आणि ह्या स्थळाक लागून कोणी तरी असो भव्य असो फलक लावन विद्रुपीकरण करपाचो काम सुरू केल्लो आसा. आकर्षित केल्लो परिसराक अशें जर भव्य फलक लावन जी टेकडीत लपोवपाचो प्रयत्न केलो तर ते आमी खोपोवन घेवचो ना असो इशारो आमचे स्थानिक जिल्हा पंचायत सदस्य आणि आमच्या मोरजी देवस्थान समितीचे बदली अध्यक्ष सतीश शेटगांवकर हांणी इशारो दिल्लो आसा. त्या खातीर सरकारान हाचेर लक्ष घालून बेगोबेग जो फलक लावन जे विद्रुपीकरण करपाचो यत्न सुरू आसा तो बेगोबेग बंद करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडची रिटेनिंग वॉल रस्त्याक तेकला हाचेर कारवाय करपाची मागणी आदलो अध्यक्ष नंदादीप रावत हाणें केल्या. हेर नियम आनी कायदो फकत सामान्य लोकांकूच लागता, सरकाराक तो लागना काय म्हणीत नंदादीप रावत हाणें हाचेर चवकशी करपाची मागणी केल्या. बिल्डिंगेक दिसता ते समोरच्या बिल्डिंगेक तेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलो आनी हांवें एज अ कावन्सिलर आनी हांव चेअरपर्सन हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें. इन रायटिंगून ऑब्जेक्शन दिलें आनी तेंच्यो आनी 6 बिल्डिंग्यो फाटल्यान आसा. जेन्ना नेक्स्ट कावन्सील येयलें MLA चेंज जालो आनी खंय तरी चेअरपर्सन दुसरो जालो आनी चीफ ऑफिसरूय दुसरो जालो तेन्ना सुद्दां हांवें ऑब्जेक्शन हाडलेलें. म्हाज्या मिसेसीन ऑब्जेक्शन हाडलेलें एज अ कावन्सिलर, लोकल कावन्सिलर म्हणून. आनी ऑब्जेक्शन आसतना सुद्दां ह्या बिल्डिंगेक तेंच्यांनी परमिशन दिलें. भितूर दाखोवन दिता की हांगासर बारीक मनशाचें कांय चलना, डायरेक्ट वयरसून येता. हांगासर हो कंपावंड आहा पळय हो तेकलेलो आसा रोडाक. कितें आसा ते आतां गव्हर्मेंट कोणाक एक समज घर बांदपाक जाय सर्टन डिस्टन्स सोडून घर बांद म्हणटा पूण गोवा शिपयार्डाक तेंच्यांनी तें करूंक ना. हांव मागतां परत चीफ ऑफिसरा कडेन आतां आनी आमचो ME तशेंच PDA सेक्रेटरी तेकाय मागता की हे गोवा शिपयार्डा कडेन कितें आहा पळय तेंचेर तेंच्यांनी एक्शन घेवपाची गरज आसा.
स्वदार ग्रह येवजणेखाला येवपी पयशे वाडोवन दिवचे ही मागणी घेवन बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याची सपनां जरयली, पूण ताणें कितेंच केलें ना. निमाणे कडेन स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेच्या वांगड्यांनी मुख्यमंत्र्या कडेन हे विशीं कागाळ केली. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून हो विशय सुटावो करपाचें आश्वासन तांकां दिलां. एंड ऑफ मार्च आम्ही गॉमले की आमकां पयशे दिना, सो आम्ही कंप्लेंट केली. स्टार्टिंग दिले म्हणटा कांयच दिवंक ना. 21-22 मार्च 22 सो आम्ही कंप्लेंट दिली आणि डिसेबिलिटी कमिशनर तांकां नोटीस काडली. ते आमकां 6-7 म्हयने गुणायले आनी म्हणाले आमी तुका पयशे दिवंक जायना, तुमी हे स्कीम सगळे स्टेट गव्हर्मेंटान कन्वर्ट कर. सो आमी स्टेट गव्हर्मेंटान कन्वर्ट केले. सेक्रेटरीन सांगल्यार तुका 80% ते सेंट्रलाचे पयशे तुका दिता, करेक्ट, बिकॉज इट कम्स टू लिटल बेटर दॅन 2500. आतां ऑर्डर काडला हेंच्यांनी 2500. आतां म्हाका सांग, सायकॅट्रीक मनशाक 2500 कितें मेळटलें? ती सांगता कितें आपल्याक खबर ना, तुका मिटिंगेक आपयला. ती सांगता आपल्याक तूं डायरेक्टरा कडेन उलय. ती सगळें चेंज करता ते. ज्योती मॅडम आतां कितें म्हणटा ती, आपूण तुका 15 दिसांनी पयशे दिता. अरे आय हॅव गॉन टू दॅट ऑफिस 52 times every Monday just to move one paper from the one table to the next table. I have gone to secretary 8 times. It's the same secretary. If you're not giving the money, close the homes. No. What they are saying? We are doing you a favor. अरे फेवर कोणा करताय तू? हांव मरे कामाक हा, हांव काय एनजीओचेर ना, म्हजो जॉब हा, 13 वर्सां कंपनीन हा, आमचे कडेन 40 स्टाफ हा. तो करंट इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय काडला तर? Based on what she from your street providence? From the street providence, no. Ata they are saying what? So you in short you have not got any fund yet as of no, the fund is there for 2,500, which I don't want. Okay. What is 2,500? Social and the past dues? This is the first time this house is started. This particular house is the first time. It is the third year. Social welfare is also giving us 2,500 rupees. Social welfare is also giving us 2,000 rupees for men, but giving us advance. Okay, but कितले expect करता तू त्यांका minimum? Whatever we have produced the bills, you give. No, you have promised something. You give from the bills, na. Okay. If you're not giving from the bill, then why should I take 2,500? So past 3 years कायच bills clear करूंक ना? फॅक्टरीज आणि बॉयलर्स खात्याक बेगीनूच नवी बिल्डींग मेळटली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे हस्तुकी बेरेस्तारा नव्या बिल्डिंगेचो बुनयादी फातर घालो. ही बिल्डींग सामकीच पेड्ड्यार जाल्ल्यान नवी बिल्डींग बांदपाक घेतल्या. सुमार 10 कोटी रुपया मोडून ही नवी बिल्डींग बांदपाचे आसात. आयचो फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स तशें म्हटल्यार पळोवंक वचत जाल्यार बरेचशे जाण ते बारीक डिपार्टमेंट अशें म्हणून पळयता, बट पुराय गोंयांतले वर्कर सेफ्टी हाज्या कडेन पळोवपी हें इन्स्टिट्यूशन आसा, हाजेर कंट्रोल दवरपी हें इन्स्टिट्यूशन आसा. आनी ह्या इन्स्टिट्यूशनाक स्ट्रेंथन करपाची गरज आशिल्ली. एक म्हणजे जवळपास 40 वर्सां जालीं तशी पळोवंक वचत जाल्यार बिल्डींग कंप्लिटली डेलिबिटेड कंडिशनान आशिल्ली. आनी ते लोकांची सेफ्टी पळयता आनी तांचेच जर हेल्थ सारकें नसत जाल्यार आमकां त्या खातीर तांची सेफ्टी आनी तांचें हेल्थ सारकें करप हें गरजेचें आशिल्लें. सो मिनिस्टरान प्रपोजल दिलो ताचे प्रमाणे तो फुडें व्हरून कंप्लिटली एप्रॉक्सिमेटली 10 crores of रुपीजचो प्रोजेक्ट आज आमी फावंडेशन स्टोन घातला. विदीन द 2 years मॅक्झिमम 1.5 ते 2 वर्सांच्या भितर हो प्रोजेक्ट आमी पुराय करतले. आनी पुराय करता आसतना फॉर देम इट इज एन बऱ्यापैकी फर्स्ट क्लास ऑफिस आनी तांच्या इन्स्टिट्यूशनाच्या वतीन चलपी कोर्सीस स्पेशली फॉर द वर्कर सेफ्टी, स्पेशली फॉर द मेडिकल फॅटर्निटी, दोज वर द डॉक्टर्स वॉन्ट्स टू टेक द फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स तांकां जे 1 year कोर्स चलयता ते आमचें इन्स्टिट्यूशन रन करता. आनी बाकीच्या सगळ्याचेर म्हणजे कंट्रोल दवरपा खातीर बाकीच्या सगळ्यांचें इन्स्पेक्शन हें ऑलवेज आमच्या फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सचे इन्स्पेक्टर वचून करता. तांकां ट्रेनींग टायम टू टायम दिवपाचें काम ह्या इन्स्टिट्यूशनाच्या वतीन करता. अशी वेल इक्विप्ड बिल्डींग अलॉंग वीथ द लॅब ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट अशा पद्दतीची वेल इक्विप्ड बिल्डींग आमी तयार करपाचें आसा, जी लाँग रन अशा सगळ्यो फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स ज्या ज्या ठिकाणी लागतात त्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशनाचेर म्हणजे तांकां जी टेक्नॉलॉजी जाय त्या टेक्नॉलॉजीचो हांगासल्यान तांकां टायम टू टायम गायडन्स ह्या इन्स्टिट्यूशनांतल्यान वतले. अशा पद्दतीचे स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हाजो आज फावंडेशन स्टोन घातला. म्हाका खूब खोस भोगता. तांतयां घालपी ऑलिव्ह रिडले कासवाचें अजून मेरेन मोरजे दर्या वेळेर आगमन जाल्लें ना. दर वर्सा नोव्हेंबर म्हयन्यांत ऑलिव्ह रिडले कासवांचें आगमन जाता, पूण दर्या देगेर व्हडा प्रमाणांत लांकडांची पलंगां घातिल्ल्यान आनी आवाजांचें प्रदूशण जाल्ल्यान कासव येनात. देखून सरकारान हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज आमी मोरजे त्या मोडात दर्या देगेर आसात आनी ह्या दर्या देगेर फाटल्या 1997 साला सावन कासव संवर्धन मोहीम राबयली जाता. आनी जेन्ना
2000 सालान मुखेलमंत्री म्हणून मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री झाले त्या काळान ह्या वाठारात एक वट्ट 500 चौरस मीटर जागा कांसव संवर्धन मोहिमे खातीर सरकारान जाहीर केली आणि त्या जागेतूच जो एक टेम्पररी अभ्यास केंद्र आणि जे आता सध्या आमकां दिसता ती लाकड्याची एक सुरक्षीत अशी जागा आरक्षीत केल्ली आसा. थंय बऱ्यापैकी वाळू आसा. ही वाळू मोव असल्या कारणान जे दर्यांतले कासय येतात त्या कासयंक जी अंडी घालपाच्या टायमार ती वाळू मोव असल्या कारणान बेगीन खड्डो मारपाचो तांकां घाई आसता आणि ती अंडी घालतात आणि झपा वयता. मागीर ते 52 दिसा उपरांत अंडी तातूंतल्यान पिलां भायर पडटा. पूण आयज पळयलें जाल्यार आमकां दिसून येता की मोरजे दर्या देगेर जी वाळू मोव आसा ती वाळू मोव गायब जाल्ली आसा. सरकारान पर्यटन खात्यान सेका वेवसायिकांक परवाने दिल्ले आसा. लाकडी पलंग घालपाक परवाने दिल्ले आसात. त्या लाकडी पलंगाचोय व्हडा प्रमाणात अतिक्रमण जाल्लो आसा आणि वाळूतच हे अतिक्रमण दवरतात. त्यामुळे भरतेच्या वेळार जर उदक आयले तर ते उदक त्या लाकडी पलंगाचे पर्यंत पावता आणि ती वाळू नश्ट जाता. ही वाळू सुरक्षीत रोवपा खातीर केवळ तेम वाड्यात जी आपली जागा सुरक्षीत दवरलेली आसा सरकारान कांसव खातीर तीच वाळू सुरक्षीत दिसता आमकां. हेर वाठारात तशी वाळू ना. त्या वाठारात व्हडा प्रमाणात आपले लाकडी पलंगाचे अतिक्रमण जाल्लो चित्र दिसता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.